मायणा कुट्टरी माकाजान आणि दक्षिणेतल्या हेर वाठारांनी ग्रे हेडेड स्वॅम्पन प्रजातीच्या सुकण्याची सध्या धुमाकूळ चल्ल्या। रोयिल्ली पिकावळ ही सुकण्यांची भिरी येवन पुराय काबार करून गेल्ल्यान शेतकऱ्यांनी खंत उक्तायल्या। आमकां ह्या त्रासांतल्यान सरकारान भायर काडचें अशें शेतकऱ्यांचें गाराणें आसा। पगडी येताय ते रातचे येताय म्हणजे खंयच्या टायमार येताय ते खबर ना म्हणजे लेट येताय ते सारी गेले रोंपलो गेली शेतां फायद कित्याक गोरनाल लायले उज गायलो उज्या हे पेटोवन दवरल्यो पूण ते तेका भिना। थोडे काटाय देखून गायल्यो काटाय देखून बी नाही ते सोन्या मान नाही सोन्या मान फार मारल्या पूण ती धांवताली आतां ती पाड गायले सगळे शेत। एक तण जावं शेताक जो भितरलो कोंब येता तो कोंब तेजो खावपाचो। कॉम्पेन्सेशन इज नॉट अ सोल्युशन। शेतकार हो कष्टकरी बळीराजा, तो आपले तशेंच सगळ्यांचीच पोटां भरता। मात आयज दक्षिणेतल्या ह्याच शेतकारांच्या पोटार हावळ आयला। ग्रे हेडेड स्वॅम्पन प्रजातीची सुकणी फाटल्या वर्सा सावन वांयगणा वेळारच पुराय नाशाडी करतात। ही सुकणी भाताचे कोमच खाल्ल्यान परत आनी ते भात उबे जावपाक कुस्तार जाला। शेतकारांनी ह्या सुकण्यांक धांवडावपाक सगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यो, मात अजून मेरेन हो प्रस्न तडीक लागनाशिल्ल्यान शेतकारांनी खंत उक्तायला। अंदू लेगीत शेतकारांच्या तोंडात पडपी घास ही सुकणी ओडून घेवपाच्या वाटेर आसा। सरकारान फकत लुकसाण भरपाई दिवन तोडगो काडचो न्हय, पूण कितें तरी मुळांतल्यान उपाय काडचो। शेतकारांचे सरकाराक गाराणें। लास्ट इयर पगड्यांनी आमगे शेत हायलोले म्हणजे तोडे हायलोले आणि हे पार्टी सारखे चड जाणांगे शेत आयले। एक 7, 8, 10 जाणांगे समोर हायले। पयलीं इल्लोसो कुडको हायलोलो आज सारखे ती मुखार पावले। आज थोडे आत आनी पाड्यान शेतान भात जावपा आनी कांय ना थिंगा। आज थोडेशे मेळटले आनी बाकी उरलो आहा थोड्यांगे ते सायडी व्हड जालो आहाय ती शेतां ती मातशी बरी आहाय आनी कोणे रोंपे आहाय ती सुमराची आहाय। बारीक फादरागे शेतान रोंप मारलेलो तर पगड्यांनी सगळे काबार करून सोडले। कोण शेवणे खाते शेवणे खाताय व्हडले पगडी येताय ते रातचे येताय म्हणजे खंयच्या टायमार येताय ते खबर ना म्हणजे लेट येताय ते हे थोडे आमगे आहाय ते येताय अशी चोयताय वयताय ते राती कोण थोड्यान उज गायलो हे केले तर उज तेंगेलो रस्त्याच्या सायडी पडटा तो मोद पडपा जावो। थोडे काटाय देखून गायल्यो काटाय देखून बी नाही ते ही सोवणी कोत्ताय न्ही त्रासू हे आमगेले आहाय त्यानी हिंग सोवणी हिंग सामान दवरले आम पयलीं कोण हार मारतालो तेदोन ही सोवणी पडून नासली हितू आम त्रास करून नासले। आतां ही सोवणेन सारखे त्रास केले। आमगे थोडे शेतकार बसूं आहाय तेंगे बेदी हें करपा सोवण्या मान जाच्या सोवण्या मान नाही सोन्या मान फार मारल्या पूण ती धांवताली आतां ती पाड गायले सगळे शेत। सारी गेले रोंपलो गेली शेतां फायद कित्याक। सो उपाय आतां हेजेर आमी बेश्टे गोरनाल लाई पूण ते कितें जाता एक 15 मिनट्सान परत येता। तो कोण समज थंय मुवमेंट दिसती पडना ते परत येता। आमी आतां ऑलरेडी एक झेडिओकूय आमी इंटिमेट केला हेजेर, पूण एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान तें कॉम्पेन्सेशन दिवपाक शकता जी डॅमेज जाता तेजेर। सिन्स इट इज अ फॉरेस्ट स्पिशीज आमच्यान तेका डायरेक्ट मारपाकूय जायना कित्याक फॉरेस्ट जावं तुगेले डिफरंट एनिमल लवर बर्ड लवर ते ऑब्जेक्शन हाडपाक शकता। सो आमकां आतां आयदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जावं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हेजेर कितें तरी आमकां गायडन्स दिवचें। लास्ट टायम आमी ती सिल्वर कलरची एक जे आवाज जावपाची टेप येता ती टेप लायल्ली पूण त्या टेपीकूय ती भिना। ती टेप लायल्यार वारो जाय वारो मारल्यारूच ती टेप फ्लटर जाता आनी ती फ्लटर जाता तेन्ना तेकाय ती तितली भिना। आतां आमच्या दुसऱ्या फार्मरान सांगले ते भशेन काटाळी लायल्यो मागीर गोरनाल लायले उज गायलो उज्या हे पेटोवन दवरल्यो पूण ते तेका भिना। आनी हें अशें जायत रावलें जाल्यार तेंचें पॉप्युलेशन वाडत रावलें जाल्यार हेजे मुखार हें पळय ह्या वर्सा केलां तेज्या डबलान आनी टिबलान हें डिस्ट्रक्शन जातलें आनी शेतकाराक तें शेत रोवन कांयच फायदो ना जातलो। आनी चडशें हें डिस्ट्रक्शन पळय जाता तें ड्युरींग रबी सिजन म्हणजे हे वांयगणा टायमार पावसान इतलें हें जावपा वचना। फूड आहा पळय तो टेंडर जो भितरलो कोंब येता एक तण जावं शेताक जो भितरलो कोंब येता तो कोंब तेजो खावपाचो आनी त्या कोमा खातीर तें शेत कट करता। आतां एक समज शेतान 50 समज हें येयलीं जाल्यार 50 प्लांट्स एक फावटी डिस्ट्रॉय जालीं। आमकां तें मारपा नाका पूण आमकां फक्त हेजेर आमचें शेत रोयिल्लें आसता तेन्ना आमकां कितें तरी हेजेर उपाय जायो। कॉम्पेन्सेशन इज नॉट अ सोल्युशन कित्याक कॉम्पेन्सेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दितलोच कितें डिस्ट्रॉय जालें म्हणून खंयचे तरी हेजेर आमकां तें मेळटलें बट दॅट इज व्हेरी मिनिमल। आतां एक शेत समज रोयलें 1000 स्क्वेअर मिटर तेका एक 500 किलो समज भात जालें 26 रुपया आयज रेट आहा भाताचो। सो ही इज मेकिंग ऑलमोस्ट 14,000। शेत समज फूल हायलें 1000 तेजेर समज एक 4 रुपये पसून कॉम्पेन्सेशन दिलें ही इज गेटिंग ओन्ली 4,000। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार।